म्हापशेच्या बस स्टँडार सध्या प्रश्नांनी रेवडो घाला। बस स्टँडा भितरूय प्रश्न आणि बस स्टँडाच्या भायर लेगीत तीच गत। बस स्टँडा भायर सध्या ड्रेनेजीचे काम चल्ला खरें, पण लोकांनी ह्या कामाक पुरायेन बोल्सां भरपाचो वावर अशें म्हणलां। लोकसंख्या वाडल्या तश्यो सोयी वाडपाक जाय, पण हांगा परते चलना। ड्रेनेजूच ल्हान जाल्या। म्हापशेच्या बस स्टँडाची उदरगत न्हय तर अवतिकाय जायत चल्ल्या। पावसात ड्रेनेज नितळ करतात कित्याक? पावसात फक्त लोकांच्या दोळ्यांक पानां पुसपाची कामां चल्ल्या अशें म्हणीत म्हापशेकारांनी सध्याच्या आमदाराच्या नांवान बोटां मोडल्या। सध्या जे म्हापसा बस स्टँडारचे एंट्रन्स एक्झिट आणि एंट्रन्सीचे जे सध्या कळयेचे काम चालू आसा, तू कशें कितें पळयता? ती आमकां 5 वर्सां पयलीं आमदारान सांगलेलें, जेन्ना तो सो कॉल्ड इंटरनॅशनल लेवलचो GSIDCन एक बस स्टँड बांदून आमकां इंटर स्टेट बस स्टँड बांदला पळय फुडें, की हो प्रोजेक्ट वांगडा करून एक स्टेट ऑफ दी आर्ट बस स्टँड आणि तशेंच फॅसिलिटी जितून टॉयलेट आसतली सगळे। आतां आमी ह्या 5 वर्सांनी पळयलां की तो बस स्टँड इनफॅक्ट तेजी परिस्थिती खराब जायत चल्ल्या आणि तसंच तेंच्यांनी आतां हे एक टॉयलेट रिपेर केलें मदीं आणि आतां एंट्री आनी एक्झिट रिपेर करता, ट्रेन हे करता। म्हाका विचारूंक जाय आमदाराक पयलीं की बस स्टँड सांकळे, पेडण्यां, आसनोड्या, सावथ गोवा तुमी कुंकळे पासून गेल्यार सगळी कडेन बस स्टँड 10 वर्सां पयलीं अपग्रेड जावन कंप्लीट जाली कामां। आमचो आमदार म्हणटा की फावंडेशन घट तो पर्यंत तो इनॉग्रेशन करूं शकना, पेंट मारूं शकना वयर, ते फावंडेशन तेजें केन्नाच सोंपचें ना। आनीक 10 वर्सां जाल्यारूय म्हाका दिसता आमची कामां अशीच उरतली। जशे बाकीचे आमचे प्रोजेक्ट्स इनकम्प्लीट आसा तशे हे म्हाका दिसता आमी ह्याच बस स्टँडार आनीक 20 वर्सां आमच्या भुरग्यांनी पासून ह्याच बस स्टँडार वचत रावता। तो म्हाका दिसता तो सिरियस ना आणि कितें प्रोजेक्ट्स घेता हातीन ते कंप्लीट करपाची तेजी कॅपेसिटी ना। सो 5 वर्सां जर तेका एक बस स्टँड लास्ट टायम तो बस स्टँड जो बांदला तो घाईन 3-4 म्हयन्यांनी कंप्लीट केल्लो बस स्टँड। तेजी परिस्थिती तेणी वचून पळोवची आणि सारकें कितें आसा ते प्रोजेक्ट हातीन घेवंक जाय जाल्यार घेवचो। मल्टी लेवल पार्किंगाची अत्यंत गरज आसा म्हापशांत आणि आमी ODPन पळयला की ही फूल एरिया आतां 300% चेंज केल्या, 300% FAR वाडयला। कित्याक वाडयल्या, कोणा खातीर? आमी लास्ट टायम ऑब्जेक्शन काडलेले ODP जेन्ना भायर येयल्लो। काम तेणे कंप्लीट करचें। तुमी ती RTOचे ऑफिस आनी हेजे बिल्डिंगेची परिस्थिती पयली, बाकीची गव्हर्मेंट ऑफिसां सगळीं म्हापशांत कोलॅप्स जायत येयल्या, तशें हे थोडे दिसांनी कोलॅप्स जातले आनी न्यू मागीर आमची कमर्शियल बिल्डिंग आसा ती काडून तुमी हेंकां दिता आनी लोकांक फॅसिलिटी कंप्लीट करिना। सो हेजी कितें कामां घेता पळय हातीन ती पयलीं म्हणजे पावसान अर्दवट सगळें डिसिल्टिंग करून आतां दिसता सगळें काडून दवरला, हेजे मटिरियल सगळें ते पासून तशेंच इनकम्प्लीटूच कामां सगळीं म्हापशांत जाता अशें दिसता। लोकांनी विचार करपाक जाय की असोच इनकॉम्पिटंट आमदार कंटिन्यू जावपाक जाय काय चेंज करपाक जाय। त्या फाटल्यान पळय तुमी तो ड्रेनेज ओपन केला पण ते रिपेरिंग करता आनी आतां कितें थंय तुमचो कोलॅप्स जाला म्हणून खंयची ते एका सायडीन। पण हांव म्हणटा कितें ही आतां ड्रेनेज केला पळय हे पावसान हो एक्चुली बाबा फेब्रुवारीन बी जावंक जाय हेजें काम सुरू। हांवें आतां खूब कडेन पळयलां आमच्या वॉर्डाक सुद्दां काम सुरू जालां। हे पावसान काम हे कसलें काम? हे पावसान काम करप म्हणजे खूब लावपाची कामां हे परत हेका आनीक थोड्या तेंपान परत हेजें टेंडर काडटले आनी खावपाची कामां करतले। तेन्ना हो आतां गटारां बी आदली गटारां बी आहली पळय त्या टायमार पोर्तुगीज टायमान केल्ली ती गटारां एक आमी पळयलां, आमकां खबर आसा, आमकां जाणटे बी तेंच्यांनी फुडलो विजन पळयलो म्हणजे आमच्या वेळार भुरग्यांचो विजन पळयलो आनी तेंच्यांनी ती कामां केल्ली। आनी हे लोक कितें करता, थोडी व्हडली आसली पळय व्हाळ बी तर बेतो घालून येदी करता, ल्हान करता आनी तेचो फ्लो काय वचना तसो तेंच्यांनी केल्लो कसो। तेन्ना घरां बी व्हडली नासली, लोक पब्लीक लोकूय नासले। आतां कितें हेंच्यांनी करप येते करूंक जाय, पण हे परते करता तेंच्यांनी व्हडलें केल्लें आहा पळय तें बारीक करून दवरला आनी ही परिस्थिती पळय बेसो घालतना पावसान रोड पावसान करप आनी परत आनी 4 म्हयन्यांनी आतां चवथ येयली तूं परत पॅचअप करप म्हणजे काम करताना दिसता रे, काम करता आमचे आमदार म्युन्सिपाल्टी काम करता, पण काम करता कसली
काम करता यांची पोटां भरपाची काम करता हे हितून लोकांक बेनिफीट